नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां रिपोर्ट आयच्यो हेडलायन्स. 2026 वर्सा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हिणे 9वे फावट अर्थसंकल्प केलो सादर. वखदा आदींचेर कर केला कमी. नवो आयकर कायदो 1 एप्रिल 2026 सावन जातलो लागू. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाची माहिती. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत हेर भाजपाच्या आमदारांनी तशेंच गोयच्या उद्देजकांनी अर्थसंकल्पाक दिलो येवकार. जाल्यार 2026च्या अर्थसंकल्पात गोंया खातीर खाशेली घोषणा येना म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप. गोगोळ हाऊसिंग बोर्ड अली खानजादे खून प्रकरणात आनीक 3 दुबावितांक अटक. ह्यान पयलीं अटक केल्या 4 दुबावितांक सुनायल्या 7 दिसांची पुलीस बंदखण. मायनिंग विशयावयल्यान तापली मये वांयगणीची ग्रामसभा. जो मेरेन प्रलंबीत मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन साळगांवकर कंपनीची मायन दवरची बंद. ग्रामसभेत घेतलो थाराव. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत 51तले 50 प्रकल्प आतां मेरेन 1043 कोटी रुपया जालो खर्च. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शारी वेव्हार मंत्री तोखन साहू हांची लोकसभेत लेखी जाप. आणि वाळपय पुलिशेन चोर्ला घाट वाठारांत सुमार 700 ते 800 किलो बेकायदेशीर गोमांस केले जप्त. पुलिशेन दोगा दुबावितांक घेतल्या ताब्यात. फुडलो तपास सुरू. आता पळयात खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान आयतारा आपले 15वे अर्थसंकल्प सादर केले आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आपले सलग 9वे अर्थसंकल्प संसदेत सादर केले. या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्ग आणि सामान्य मनशाक मतीत दवरपाचो यत्न केला. दिसपट्ट्या जिणेंतल्या साबार महत्वाच्या वस्तूंचे दर उणे करून सरकारान सुटका दिल्या. तरी कांय वस्तूंचेर कर वाडयिल्ल्यान लोकांच्या बोल्साक कातर लागपाची आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हिणे 9वे फावट अर्थसंकल्प सादर केलो. या अर्थसंकल्पात वखदा आदींचेर कर उणो केला जाल्यार लक्झरी घड्याळी, सोरो आणि हेर लक्झरी वस्तूंचेर कर वाडयिल्लो आसा. या अर्थसंकल्पात वैयक्तीक आयकर स्लॅबान कसलेच बदल करूंक ना. अर्थसंकल्पाचे म्हत्वाचे मुद्दे. भारताक वखदा निर्मातीचे केंद्र करतले. कॅन्सर, गोडेमूत संबंधी वखदाक कमी दरात दिवपाचो यत्न. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां खातीर 40,000 कोटी रुपयाची तरतूद करतले. दिल्ली, वाराणसी, मुंबय, पुणे सयत मुखेल शहरांक जोडपा खातीर 7 हाय स्पीड रेल कॉरिडॉराची करतले निर्मिती. बँकिंग क्षेत्राचो नियाळ घेवपा खातीर उच्च अधिकारी समिती नेमतले. उच्च शिक्षणा खातीर दर एका जिल्ह्यात महिला हॉस्टेल स्थापन करतले. उद्देगीक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉर क्षेत्रात 5 विद्यापीठां स्थापन करतले. नाल्ल, काजू उत्पादन वाडोवपा खातीर विशेष आर्थीक सहाय्य दिवपी येवजण चालीक लायतले. नवो आयकर कायदो 1 एप्रिल 2026 सावन लागू जातलो. ल्हान करदात्यांक 31 जुलय मेरेन रिटर्न्स दाखल करपाची सुविधा आसा. अर्थसंकल्पाक वैयक्तीक आयकर स्लॅबात कसलेच बदल करूंक नात. कॅन्सराची वखदां सवाय जातली. सोरो म्हारग जातलो. Biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, the strategy will include a biopharma focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. Basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass.
nuclear power, I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. To fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters, the following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोगळ हाऊसिंग बोर्ड हांगा जाल्ल्या अली खानजादे खून प्रकरणात आनीक 3 दुबावितांक फातोडा पुलिशेन अटक केल्या. ह्यान पयलीं पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्ली. तांकां JMFC कोर्टात 7 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्ली. देखून ह्या प्रकरणात आतां मेरेन वट्ट 7 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा. गोगळ हाऊसिंग बोर्डातल्या सुन्नी गुलिस्तान मशिदी भायर अली खानजादे खून प्रकरणात फातोडा पुलिशेन आनीक 3 दुबावितांक अटक केल्या. अली खानजादे हाचेर सुरी हल्लो करून ताका जिवेशी मारपाची घडणूक शुक्रारा घडिल्ली. ह्यान पयलीं ह्या प्रकरणात दुबावित अक्रम खान, उबेद मकंदर, आलम सय्यद आनी रिजवान शेख ह्या 4 जाणांक अटक केल्ली. तांकां JMFC कोर्टान 7 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. देखून आतां मेरेन वट्ट 7 जाणांक अटक केल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर फातोडा पुलीस निरीक्षकाची तडकाफडकी बदली केल्ल्याचें कळटा. पुलीस निरीक्षक नेथन आल्मेदाची राखीव दलात बदली केल्या. सांगेचो पुलीस निरीक्षक जितेंद्र नायक हाचे कडेन फातोडा पुलिशेचो अतिरिक्त ताबो सोपयला. शुक्रारा सुन्नी गुलिस्तान मशीद जी हाऊसिंग बोर्ड गोगळ हाऊसिंग बोर्ड हांगा आसा थंय अली खानजादे हाचो खून जाल्लो आनी ह्या प्रकरणाक फातोर्डा पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्ली. पयलीं तांणी 2 जाणांक अटक केली, मागीर रातभर कॉम्बिंग ऑपरेशन करून आनी 2 जाणांक अटक केली आनी तांकां काल कोर्टा मुखार दवरून तांकां 7 दिसांची पुलीस कस्टडी कोर्टान दिल्ली आसा. त्याच बरोबर काही जाणांक तांणी तपासा खातीर आपयल्ले, जवळ जवळ 10 जाणांक तांणी तपासा खातीर आपयल्ले आनी ताजे नंतर काल तपास करून जातकीर काल राती म्हणल्यार 3 जाणांक अटक केल्ली आसा फातोर्डा पुलिसांनी. सो टोटल जी अटक आतां पर्यंत ह्या खून प्रकरणाक जाल्ली आसा ती 7 जाणांक अटक जाल्ली आसा. आनीकय धरपकड चालू आसा, पुलिसांचो शोध चालू आसा. हे हातूंत भितर कारस्थान कोणें केलां काय कितें, हाजी कॉन्स्पिरसी ही काय कितें, हाजोय तपास पुलीस करतात. इतली मजगती SP सावथान काल राती एक वायरलेस मेसेज काडून फातोर्डा पुलीस ठाण्याचो निरीक्षक नाथन आल्मेदा हाची तडफाफडकी बदली रिझर्व हातूंत केल्ली आसा, रिझर्व लायनीक केल्ली आसा. आनी फातोर्डा पुलिसाचो चार्ज जो आसा तो जितेंद्र नायक जो सांगे पुलीस स्टेशनाचो PI आसा ताचे कडेन दिल्लो आसा. हाजे फाटल्यान मेन म्हणजे हे खुनाचो तपास सारको जालो ना म्हणून ताजी ट्रान्सफर केल्या अशें ह्या घडणुकेच्या फाटल्यान म्हणजे जी घडणूक घडली मशिदीक थंय पुलीस बंदोबस्त आसपाक जाय आशिल्लो, तो पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो आनी पुलीस बंदोबस्त आसतना
वो खून जाला अशें हाजेर धरून एसपीन ही ट्रान्सफर केल्या अशें पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळटा. ही जी बातमी नतन अल्मेदाची ट्रान्सफर जेन्ना सोशल मिडियाचेर आयली म्हणजे टीव्हीन जेन्ना ब्रेक केली ताजे नंतर ताजेर सोशल मिडियाचेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया उमटपाक लागिल्ल्यो आसा. लोकांनी पुलीस इन्स्पेक्टर बरो आनी ताजी ट्रान्सफर कित्याक केली, पॉलिटिकल प्रेशर आसा काय कितें असो एक हे मारिल्लो आसा. नतन अल्मेदा हाणें खुबशीं प्रकरणां जी ताजे पुलीस स्टेशनाच्या एरियाक जाल्ली ती रोखड्या रोखडी सॉल्व केल्ली आसा. तातूंतलें एक उदाहरण म्हणजे मुंगूल गँग वॉर. मुंगूल गँग वॉरा भितर ताणें जवळ जवळ 26 जाणांक अटक केल्ली आनी टायमा भितर चार्जशीट फायल केल्ली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणीकर. मायनिंग विशयावयल्यान आयतारा जाल्ली मये वांयगणी पंचायतीची ग्रामसभा खतखतली. जो मेरेन प्रलंबीत मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन साळगांवकर कंपनीची मायन बंद दवरची अशी नेटाची मागणी थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत केली. पंचायतीन लेगीत ही मागणी उखलून धरतना लोकां वांगडा रावपाचो निर्णय घेतलो. सरपंच विशांत पेडणेकर हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच सीमा आरोंदेकर मेळून 9 पंचवांगडी हजर आशिल्ले. या ग्रामसभेत मायनिंग खासा करून पयराच्या साळगांवकर मायनिंग कंपनीचो मुद्दो तापलो. थळाव्यान काम आनी हेर मागण्यो मान्य करिना तो मेरेन साळगांवकर कंपनीचेर पंचायतीन कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी लावन धरली. आज आमच्या मय पंचायतीत ग्रामसभा आसली आनी आमी 9 पॉयंट मांडलेले. जे 9 पॉयंट मांडले ग्रामपंचायती कडेन मांडलेले आसा आनी जी एक्टिविटी साळगांव कंपनी पळय इलिगल आसा ती सगळ्याक दाखोवन दिल्ली आसा आनी ज्यो गोश्टी ज्यो इलिगल ती भायर आसा आनी करूंक जाय त्यो कंपनीक साळगांवाक पंचायतीक दाखयल्या आनी सकाळी आमकां आश्वासन दिलां सरपंचान की सकाळी तांकां नोटीस करता आनी स्टॉप करता म्हणून. आमकां सगळो विश्वास आसा पंचायतीचेर आनी आमी ग्रामस्थ म्हणून आमचे मयेचे सगळे सरावंडींग आमकां सपोर्ट करपाक जाय. कारण जी कंपनी 50 वर्सां चलोवंक गेल्या ती बऱ्याक सगळ्या गांवांक सफलताय ज्यो गोश्टी जाय त्यो करूंक जाय. त्यो गोश्टी केल्यार त्यो कंपनी चलतली. जर ते गांवांक करिना काय जाल्यार कंपनी ती चलची ना. आनी हितून आमचो ठाम आसा मया पंचायत मयेचे ग्रामस्थ. आमकां जातलें कारण ते फुलफील करचेच पडटा. तुमकां खबर आसा जेन्ना गांव खंयचो उठटा खंयचो आयज मया उठटले. आयज आमी नित्य स्टार्ट केल्ल्या आतां टोटल मया उठटले. जेन्ना मया उठटले तेन्ना एक कितें तें कळटलें कारण ज्यो आमी फुलफील केल्ले आसा कॉन्टेक्ट आमकां नाका. आमचे टिपर घेवचे जे सरावंडींग कितें आमचे बेनिफीट आमचे सगळ्यांक दिवचे जसो चौगुले दितालो तश्यो तेंच्यांनी दिवच्यो की आमकां परत सांगितलं आमी कॉन्टेक्ट आमकां नाका. आयज मये पंचायतीची ग्रामसभा जाली आणि या ग्रामसभेन मोठ्या प्रमाणान जे खाण पिडीत जे लोक आसा ते सगळे एकत्रीत जाल्ले आणि हो विषय आमी मुळाक खाजन म्हणा किंवा शेतकरी म्हणा गेली कितलीशीच वर्सां आमी सगळ्या पातळ्याचेर येल्लो आसा. आमचे जेन्ना हियरींग जाल्ले ओपन त्या हियरिंगान सुद्दां हे विशय आमी मांडले. म्हणून आयज वयर जो आमचो अनुभव आसा तो खंयचीच कंपनी जे नियम सरकारान दिल्ले आसा ते नियम पाळिना आणि म्हणून गांवांतली शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा, न्हंयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा, उदकाचे सगळे सोर्सीस जे आसा ते तेंच्यांनी पिड्ड्यार केल्ले आहा. आमचो एकूच प्रश्न आसलो आणि फाटल्या 15 दिसां पयलीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हो विशय सगळ्यांच्या सुचीर मांडलेलो की आमकां हे सगळे विशय तेंच्यांनी कायमच्या निकालान काडचे. तो पर्यंत ह्या विषय जो आसा मायनिंगाचो तो स्थगीत दवरतले. मेजर इश्यूज आयले ते साळगांवकर मायनिंग कंपनीचे आयले तेचे एम्प्लॉयमेंटाचे प्रकाराचे डिस्पेन्सरी हे विशय आले आनी तेजेर बरे चर्चा जाली आनी तेजेर आमी विशय आमी हाताळ्ळे आनी लोकां पर्यंत आमी हे मॅसेज पावली की जशे साळगांव मायनिंग आपले नॉर्म्स पाळूंक ना तशेंच आमी तेंच्या बरोबर आमी लोकां बरोबर रावतले आनी मायनिंगाक आमी फाल्यां आमी एक नोटीस काडपाची आसा. सेकेंड इश्यू जालो तो आमचो हातुंतले हांगासरलो स्मशान भुमीचो जालो. तोय बीन आमी विशय बरो आनी लोकांक आमी सांगलें की आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी तो विशय आसा तो फाल्यां आमी इन्स्पेक्शन बुधवार दीस आमी इन्स्पेक्शन करपाक वता आनी तें इन्स्पेक्शन करून आमी रोखडेच तांकां लोकांक आमी तेज्या आन्सर दितले कितें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत 51तले 50 प्रकल्प पुराय जाल्यात, जाचेर आतां मेरेन 1043 कोटी रुपया खर्च केल्यात. एका प्रकल्पाचें काम सध्या चालू आसा, जाका 8 कोटींचो खर्च अपेक्षित आशिल्ल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आनी शारी वेव्हार मंत्री तोखन साहू हांणी लोकसभेतल्या लेखी जापेंतल्यान दिली.
स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शारांच्या विकासावांगडाच गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर निरीक्षण शारांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात. दायज थळां सांबाळप, बाजारपेठांचो पुनर्विकास करप तशेंच चोरयांचेर आळाबंद हाडपा खातीर गरजेच्यो वेवस्था केल्ल्याचें लोकसभेंतल्या लेखी जाबेत नमूद केलां. वाळपय पुलिशेन चोरला घाट वाठारांत सुमार 700 ते 800 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 इनोव्हा कारींतल्यान हे बेकायदेशीर गोमांस बेळगांव सावन गोंयांत हाडटाले. हे विशीं थळावे तशेंच बजरंग दलान पुलिसांक कळीत केल्ले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगा दुबावितांक ताब्यात घेतल्या. इरफान मेहबूब अशें एका दुबाविताचें नांव जावन आसा. पुलिशेन गोमांस आनी दोनूय गाडयो जप्त केल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. काल आमकां अशी एक टीम गावल्ली की बेळगांवच्यान 2 इनोव्हा गाडयो बीफ घेवन येवपाच्यो आहात. सो आमी बजरंग दलाचे भुरगे आनी लोकल्स वचोन चोर्ला घाटाचेर रावल्ले. रातचे फूल नायट रावले. आमकां सकाळी 7:30 सुमार ते 2 गाडयो इनोव्हा गावल्यो. भितर ऑलमोस्ट 700-800 केजी बीफ आहले जे इनलिगल आहले. 700-800 केजी बीफ आनी 5 ते 6 गायी तेंच्यांनी हाडलेल्यो. थंयच्यान मागीर आमी 112 पुलिसांक कळयलें की अशे 2 गाडयो आमी धरलेल्यो आहा म्हणून. सो पुलीस ताबडतोब पावले आनी तांकां सद्या अरेस्ट करून केरी आउटपोस्टाचेर थंय गाडयो सगळे डॉक्टर राबोवन तेजी सगळी डिटेल घेवन मास कितल्या केजी आहा ते सगळे रिपोर्ट घेवन आतां सद्या तांकां हांगा अरेस्ट केल्ले आहा वाळपय पुलीस. सो हांव मागता वाळपय PI आनी तेजो स्टाफ ते जाता इतले बेगीन आमकां थंय पावन आमकां हेल्प दिली. तांकां थँक्यू म्हणटा. प्लस DSPCA सावथ आमचो जो ऑफिसर आहा तोय ताबडतोब पावन तेणी सगळी इन्क्वायरी केली. चिकोडी बेळगांव टू तेणी सांगला ड्रायव्हरान आपूण म्हणटा ड्रायव्हर प्लस ओनर तो आपल्या घरानूच विकता म्हणून कारापूर विठ्ठलापूर सांखळी इनलिगली होम टू होम डिलिव्हरी करता. मीट चालूच आहा ना अशें ना. गोंयांत मेळटा तरी पूण भायल्यान हे कितें हाडटा हेजेर कितें तांकां कितें तरी प्रॉफीट आसतलें आनी हितून कोण भितर आहा तें कांय कळना. परत धरून जा परत हे सेम कामां इल्लिगली तस्करी करता हे गोंयांत हाडून. सगळे जे रोड येतात थंयसर सगळे कडेन एक हेचो पुलिसाचो चॅकपोस्ट आसता. आतां आमच्या हांगासर येवपाक चोर्ला घाटा वयल्यान येवपाक आमकां 2 रोड लागतात. एक लागता तो केरी थंयसर चॅकपोस्ट आहा. बट जांभई कडल्यान जो देंवता रोड पाली जॉयन जाता थंयसर चॅकपोस्ट ना. सो थंयसर एक कितें तरी करपाचें गव्हर्मेंटान. बिकॉज इनलिगली गाडयो जेन्ना थंयच्यान येतात देंवतात तेन्ना एकदा वाळपय पावत जाल्यार मागीर तांकां सोदपाक मुश्कील जाता. थंयसर गव्हर्मेंटान कितें तरी हे करून चॅकपोस्ट तरी घालचो थंय. नाल्यार आमी बजरंग दलाचेर रावतात अशेंच रावतले आनी फुडें. नावेली मांडोपा हांगासर खणून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून लोक सामके बेजारल्यात. सिवेज आनी भुंयगत केबलिंगा खातीर खणून दवरिल्ले रस्ते तशेंच सोडल्यात म्हणून लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. बाबत स्थितीत आशिल्ले रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करचे म्हणून आमी व्हिडिओ लेगीत काडले. मात कोणूच काना मनार घेना अशी खंत थळावी रोशनी रॉड्रिक्स हांणी उक्तायल्या. Hi, so this is we are at Manpa right now, and you can see the destruction of the road. And this is the situation for months. There have many videos been taken out here, but still there is no change. So what are we doing about this right now? This is right next to the tributary Sal here. So what can be done now? The only option I feel left is we come together and fight for this. Until more is destroyed, I don't think we need to wait. So please, I request all to come forward and let's join together so that we can change something out here. I'm sure you all must have seen the things that are happening. So many accidents in the last few months and so many things taking place on this road. So there are people having health issues here with back problems.
भलायकी सेवा संचालनालयाक बनावट एंटीवेनम पुरवण प्रकरणात पणजे पुलिशेन अजूनही FIR नोंद करूं ना. फाटल्या नोव्हेंबरात मयड्या 17 वर्साचो सार्थक च्यारी हाका सोरोप चाबिलो. सार्थकाक मरण आयलें ते ह्याच बनावट एंटीवेनमाक लागून काय कितें असो प्रस्न आपाचो गोंय अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान उपरासला. राज्यांतली भलायकी वेवस्था इबाडल्या. आरव फार्मा कंपनीच्या धन्याक अटक करची म्हणून ताणें मागणी केल्या. या प्रकरणात FDA आणि पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करची म्हणून वाल्मिकी नायकाचें म्हणणें. गोवा मॉडेल ऑफ हेल्थ केअर तो कितलो फेल जाल्लो आशिल्लो आनी हो कसो फेल जाला हे डेमॉन्स्ट्रेट करपाक आमी कितलेशेच इन्सिडंट्स हायलायट करता लोकां कडेन की कशे हो हेल्थ केअर सिस्टम जो आसा तो गोंयकारांक फेल जावन तांचो जीव सुद्दां गेल्लो आसा. आनी वन ऑफ द केसीस दॅट वी कीप हायलायटींग हांवें आतां फाटले म्हाका दिसता 3-4 दिसांनी हे सगळ्या मिडिया इंटरॅक्शनान हे मेन्शन केल्ले आसा. नोव्हेंबरान मयड्या गांवान एक 17 वर्साचो भुरगो सार्थक च्यारी ताका एक सोरोप चाबलो. ही हॅड अ स्नेक बायट इन नोव्हेंबर 2025. 17 वर्साचो भुरगो ताका पयलीं आल्डोना PHCन व्हेलें. थंय ताजेर कितें तरी ट्रिटमेंट केलें. थंय थोडीं वरां गेलीं. थंयच्यान तें ट्रिटमेंट चलना म्हणून ताका म्हापशा सायडीक व्हेलो आसिलो म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. थंय ताका थोडो ट्रिटमेंट कितें केलो. थंय तो ट्रिटमेंट जमना म्हणून मागीर ताका लास्टाक परत पणजे सायडीक हाडलो GMC कडेन. पूण थंय पावता बाबडो 17 वर्साचो भुरगो ही हॅड इज होल फ्युचर अहेड ऑफ हिम. ही लॉस्ट हीज लायफ आनी ताणें आपलो थंयच जीव घालयलो GMCन. सो ताज्या मागीर ह्या विशयाचेर कोणूच काय उलोवंक ना. सगळे विसरून गेले. लोकांक दिसलें बाबा इट इज अ अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट कितें तरी जालां आसतलें. पूण काल आमी पळयलां काल म्हळ्यार पयर एक्चुली ही न्यूज आयल्या वर्तमान पेपरांनी की कोणे तरी खंय गोवा गव्हर्मेंटाक स्प्युरियस एंटीवेनम स्प्युरियस म्हणजे भेसळ जे पदार्थ आसता भेसळ मेडिसिन्स आसता स्प्युरियस आनी एडल्टरेटेड आनी फ्रॉड्युलंट अशे स्नेक बायट एंटीवेनम गोवा गव्हर्मेंटाक विकले. म्हणजे लिटरली डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसान अशा मनशा कडल्यान पदार्थ घेतले वेर ही वॉज नॉट ऑथरायज टू सेल देम. आनी जेन्ना हाजेर कंप्लेन जाली आनी तपास जालो तातूंत कळ्ळें की जे मेडिसीन सुद्दां मेळिल्ले जे एंटीवेनम सुद्दां आयिल्ले दॅट वॉज टॅम्पर्ड वीथ. ताजे लेबल्स चेंज केल्ले आशिल्ले. ताचे बॅच नंबर सिरियल नंबर चेंज केल्ले आशिल्ले. ताजे सील सारके नाशिल्ले. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट दिले ताका GMCन ट्रिटमेंट दिले जाल्यार वॉज एनी ऑफ दीस स्प्युरियस एंटीवेनम यूज आनी त्या खातीर ताचेर कांयच इफेक्ट जालो ना आनी बाबडो सार्थक च्यारी ताणें आपलो जीव घालोवचो पडलो. दॅट इज द क्वेश्चन दॅट वी आर रेजिंग टुडे. आनी त्या खातीर आमी आज कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले. एक्चुली ही आतां सेकंड कंप्लेंट. जो मॅन्युफॅक्चरर आसा ह्या प्रॉडक्टाचो जो ऑथरायज आनी ताजो ऑथरायज डिस्ट्रिब्युटर जो आसा त्या मॅन्युफॅक्चररान ऑलरेडी हांगा पयर कंप्लेंट दिल्ली आसा. तांणी सांगला की हो जो प्रॉडक्ट तुमी आमच्या नांवाचो प्रॉडक्ट घेतला तो आमचो प्रॉडक्ट न्ही. जशें सांगलें ऑलरेडी रेजिस्टर केल्ली आसा कंप्लेंट. आज आमी 2 कारणांक आयिल्ले. पयलीं म्हळ्यार त्या कंप्लेंटीचेर तुमी कितें एक्शन घेतलें हें विचारपाक. वायट दिसता सांगपाक 2 दीस जाले इतली सिरियस केस आसा. पुलीस हॅज नॉट इवन रेजिस्टर्ड एन FIR. तुमी फाल्यां यो म्हणटा आमी तुमकां सांगता कितें जालें तें. अरे 2 दीस जाले. दीस इज अ सिरियस क्रिमिनल केस. आल्दोना PHCन वचात तुमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचात आनी GMCन वचात आनी तांचो डेटा आसतलो हो केन्ना एडमीट जाल्लो ताजेर कोण डॉक्टर आशिल्लो कितें ट्रिटमेंट जालो वेदर एंटीवेनम वॉज एडमिनिस्टर्ड ऑर नॉट. आनी जर एंटीवेनम जर एडमिनिस्टर जाल्लो जाल्यार ते एंटीवेनमाचे सगळे तांचे कडेन डिटेल्स आसतले बॅच नंबर मॅन्युफॅक्चरर हे. सो दे हॅव टू मॅच वेदर दीस वॉज ऑल्सो सप्लायड बाय द सेम आरव फार्मा एंड वेदर दीस वॉज ऑल्सो स्प्युरियस आनी एडल्टरेटेड एंड वेदर दीस वॉज द कॉज. देन ही वॉज टेकन टू आसिलो. थंय सुद्दां ताची कंडिशन इम्प्रूव जाली ना मागीर ताका GMCन व्हेलो. सो तुमी पळयता की समवेर ट्रिटमेंट वॉज गिवन बट इट डीड नॉट वर्क. And whether it did not work, the reason for that is whether it was spurious medication. That needs to be investigated and see if it is linked to this case. पहिल्याच complaint 2 दिवसानंतर after 48 hours even a FIR has not been registered by the Goa police. नुवे ग्रामसभेत नक्षा सर्वेक्षण आणि नुवे गावच्या शारीकरणाक थळाव्यांनी विरोध केलो. नक्षा सर्वेक्षण लोकांच्या हेता खातीर ना म्हणून सर्वेक्षण लोकांनी विरोध केला. ग्रामसभेत ऑडिट रिपोर्ट आणि वर्सुकी अर्थसंकल्प मंजूर केला. किरभाट वाठारांत रद्द केल्ल्या बांदकाम प्रकल्पाविशीं ग्रामसभेत चर्चा जाली. तशेंच निवासी वाठारांतल्यान वचपी महामार्ग डिनोटिफाय करपाचो थाराव ग्रामसभेत पास जालो.
सर्वे ही डिजिटल 3D सर्वे नवे विलेजी ऑब्जेक्ट केल्याक कित्याक देर आर मेनी रिजन बिकॉज विलेजर्स डोंट नो ते नोणाय मॅरीड आनी डिमॅरीड कितें एक जालें. दुसरें कित्याक नवे विलेजीको सर्वे कोताय एर विलेज्यो नवे कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक येल नाय. तिसरें आमी जाणाय ते प्रमाणे म्युनिसिपालिटी एरिया आनी पॉप्युलेशन पावना सेंट्रल गव्हर्मेंटा ही स्कीम घेवपाक. तेका लागून ह्यो सरावंडींग विलेज्यो म्युनिसिपालिटी घालूंक जाय कित्याक सेंट्रला ही स्कीम घेवपाक. इट इज क्लियरली मेन्शन कोणा फायदा ही सर्वे करून आनी 50 years पयलीं सर्वे केलोली तेजे डिस्प्यूट आहाय ते कितें कोर्टान नॉटिफाय जावंक तेका लागून आमकां मॅरीड आनी डिमॅरीड ही सर्वे जावन जाता जाय. तेका लागून आमी रेजोल्युशन प्रोपोज केलां ड्रॉप करपाची सर्वे. ओपोज नाका ही सर्वे हिंगा आमी नवे विलेजी वाड्या किरबाट वाड्या एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट जाला आनी ते स्टार्ट जावपा पयलीं मागीर आमकां कांय खबर ना, कांय आयडिया ना कितें स्टार्ट जाला कितें जावपा आहा तें. आमकां दिसलें 2 बिलां येताय न्हू, इतलें आमकां इन्फॉर्मेशन पावलें 2 बिलां येताय म्हूण थिंगा. पूण मागीर आमकां इन्फॉर्मेशन पावलें थिंगा 18 फ्लॅट्स येताय म्हणून. आम इंटरनल रोडाक हे थिंगा 18 फ्लॅट्स आम विलेजाक कितको हें करपा एकोमोडेट करपा जाताय थिंगा. ती आमगे कांय हें न्ही सिटी एरिया कांय न्ही ती हिंगा पडटा ती आतां विलेज एरिया हितू व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर येता म्हूण आमी आपूच जाले हिंग येताय ते 18 फ्लॅट्स येताय थिंगा. आम वचोन विचारलें हिंग 18 फ्लॅट्स कितको बांदिता. आमकां पंचायत राज एक्ट कायद्या भितर कितें आसा तितू भितर आमी सारकें समजून भासाभास करून गांवांक कितें बरें तें घेवपा जाय आपणावपा जाय हेच म्हजें म्हणणें आशिल्लें. जो जेन्ना मनीस इलेक्शना उबो रावता ताका खबर आसपा जाय आपलें कार्य कितें आपली जबाबदारी कितें तें. मागीर हिंगेन 11 वाडे आसा म्हणून 11 बसाचे कायदे करनाका आमची तकली फुटता. आमी कितें येता भावार्थांनी विश्वास दवरला इन द संविधान इन द रूल बुक and if it is not within the rule book जाय तेन्ना रूल बुक दाखयता आनी जाय तेन्ना मागीर कितें तानाशाही हें चलचें ना. We had put the audit report. We had put the audit report, wherein the audit report we had different compliances to be done. Village Panchayat Nuve is already is on its way to give its compliances. The various shortfalls which were there. Besides that, we have an annual budget which has been proposed for an amount of 7 crores. 7 crores 51,682 with an expenditure of 6 crores 75,000 and a probable savings of 12 lakhs 76,682.12 rupees. Besides that, there was a major issue which came to our mind today in the developmental proposals, wherein we have rejected the Naksha. We have rejected the Naksha on the basis of one thing, that there is a lot of fright among the locals that their vacant land may be taken up by the government. Village Nuve may be a part of the municipality. That is what they do not want. We do not want to come under the levying of heavy infrastructural taxes and all. So therefore, we have rejected the Naksha. कोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात कोमंतक टीव्ही.